संसारात देवा रुपात रचलोलो मनीस तो मनशाची केलेली पातकां बक्षिता पळयतो देवान वेंचून काडलोलो ताचो शिस्तो वडटता त्या जिव्या देवाची सेवा तो करता आपणे जिविताचे कापणे आपणे देवाचे आपणे आपणे जिविताचे कापणे आपणे देवाचे आपणे Sonestato toz to patlauda somia Jesuco Deva वेंचून काडलोलो ताचो शिस्तो वडटता त्या जिव्या देवाची सेवा तो करता आपणे आपणे देवाचे आपणे आपणे जिविताचे आपणे आपणे देवाचे आपणे भावार्थ आमचो वाडोयता देवाचो मोग काळजांत त्रिगोयता ताची आज्ञा पाळूंक शिकयता आमची पातकां बोगसूंक ताकाचो कासा ताचे कापणे आपणे देवाचे आपणे पाद्री जावप म्हणचे एका गोराब्याक एक व्हड खुशालकाय पूण थोड्या घरांनी पाद्री जावप म्हणचे फुडली पिळगी नाच उडोवपाचें हत्यार पळोवया गोंयांत जून 1998 घडलेली घडणी आयज हांव चड खुशाल आयज म्हाका 9 म्हयने बतात आनी केन्ना म्हाका पेन येवन म्हज्या 9 म्हयन्याचें फळ म्हाका म्हज्या हातांनी दवरपाक मेळटलें बाय चड उबें राव नाका मातशें बसून घे तूं जाणा माय म्हाका जाय आमगेर एक सोबीत सुंदर बाबा जाल्लो आय डोंट हॅव एनी प्रॉब्लम बाबा ओ बाय दोगांय देवाचे देणे ते पळय अंजला म्हाका फकत चेडू जाय
समज तुका बाबा जालो जाल्यार तुकाच दुःख सोंसचें पडटलें. कित्याक माय? कारण एल्विस जॉन आसा म्हजो दुसरो पूत आनी म्हज्या व्हडल्या चेड्या फ्रेझराक एक पूत आसा. म्हाका नाका म्हजी सगळीं भाटां बेसां तुमच्या आनी तुमच्या पुताच्या नांवान केलेली. पूण माय, पूण आनी कांय नाका. हे सगळें कितें? म्हणटात न्हू व्हडलाक मान आनी रेस्पेक्ट दिवंक जाय म्हूण. जेन्ना व्हडली चूक करता तेन्ना कितें? Hey darling, how are you? And how's your day? Angela? किती झाले? सगळे तिथेच काय दिसताय? Angela? Angela? देवा, हांव तुका आर्गां दिता कारण तुवें म्हाका एक बाबा फावो केलो म्हणून. एल्विस, आयज हांव चड खुशाल कारण आमकां एक बाबा जाला. पूण माय खुशाल आसची ना. माय कुशल आसची ना? आनी कित्याक? कित्याक फ्रेझराक चेडो आसा आनी तिका नाका आमकां एक चेडो जाल्लो. तिका नाका आपली सगळी बाटा बेसां आमच्या चेड्याच्या नांवार केल्ली. ओ माय गॉड अंजला, तू भिये नाका. हांव आमच्या बाबाक सगळें सूख फावो करतलो. म्हाका एक सांग, आमी बाबाचें नांव कितें दवरया? रॉकी? ना, रॉकी ना. लूक. व्हॉट यू से? लूक. लूक एक बरें नांव आनी जावन आसा एक बिब्लिकल नांव. होय. कोण तो? बाबाचें नांव कितें आसतलें? लूक. पाडपडो मजीद पयर धुई नाही गायलो तुका कशें जायना. पाड पडत. माय, पळय तुजो नातू आनी आमी दोगांनी चिंतला ताचें नांव लूक म्हूण दवरपाक. तूं कित्याक म्हणटाय? काय शिंदेरू काजार बेलूय ना. ओ घरा बेली कित गो सगळी. अंजला, बाबाक मातशें तुवें हांव पळयता कोण येयला पळयतो. ओ करा बेली कित रे सगळी. ओ करा मे आय कमिंग. कामीन आनी कोण जाल रे? अरे बुतो येवपा रे. यो कामीन. बेल कोण कोता? या मरे ब्राय, या भितर येलो. आनी कितें म्हणटा? तू कोणा सोदी रे? तुमगे आय लोड हुशार काय खबर हुई न्हू. होय. माय नानी भुरगीं काडे अरे नाला तोकलेच्या मायन न्हू. तुगे बायले गे भुरग जाला. भायले गे जाला न्हू. कुची तुझो ओय माझो. तुझो जाऊ तुमची खाती तुमगे खाती कॉलरा नुयस मरे तो न्हू. रे तुमगे आयज तू हुशार काय खबर आनी तू हे बर सगळे हा ते माहित तोर कित्याक उसोला हे खबर घेता. ओय आंटी कुय चोय गे कोण येतो चोय गे. कितें जालां रे तुजें? तापोतीशी हांवें कितें केलां? आमगे काय जालां ते तुमगे आयज सुनेगे चेड जाल म्हणून हांव कितें पट काय मू. तुका जरी काम ना जाल्यार गेट लॉस्ट. आब्बा आयज बरें चोडोन येता मेशू तुगे. आमच्या घराक कोण येता? आवय बाबा मातशें पपाय काडुया रे. आवय बाबा मातशें पणस काडुया रे. तेजो बरी येत मगे तूं न्हू. तुका दाखयता तुका राती हांव ते तुगे पपाय एक घाल तुका मान उडयना जाल्यार चोय हांव तुका दाखयता हांव. आतां हांव कितें खेळटलो? मामीन फोनूय दिलो ना. हें देवाचो कूड. ही देवाचें रगत. लूक, तू कितें लिपयताय? काय न्हू माय, काय न्हू. लूक, तू कितें तरी लिपयताय? काय न्हू माय. म्हाका दाखय लूक, हांव तुका कांयच करची ना.
होच पाद्रीचो खेळ खेळटलो. फादरीचो खेळ म्हाका दिसता होच म्हजें काम सोंपें करतलो. ओके लूक, तुका चाव जाय? होय माय. बरें. पूण माय दुधाचो असल्यार हाड न्ही. दुधाची चाव? तुझे कितें मन आनी पान घरात दूध हाडून दवरला? तुका काळीच चाव मेवतली. देवा, तुवें म्हाका ह्या कसल्या तुफानात सापडले. घे बाबा तुझी चाव. मामी, बाबा बाबा कितें जालें तुका? मान म्हाका गरम चाव दिली. माय माय तुवें अशें कित्याक केलें माय? तो धाकलो बाबा माय, ताका गरम चाव. बाबा तू काळी चाव पिला? होय माय. माय तुवें ताका काळी चाव कित्याक दिली? भुरगो तो माय. वय, हांवें ताका काळी चाव दिल्या. दुधाची चाव दिवपाक तुवें कितें घरात दूध हाडून दवरला? गोंयचें सगळें सामान म्हजो व्हडलो पूत फ्रेजर हाडून दवरता. बाबा तू भितर बस मातसो. माय हांव तुजे पांय पडटा माय. तू म्हाका दूख दिता तसले म्हज्या बाबाक दूख दिनाका माय. प्लीज दिनाका. हांवच ह्या घराची वडील आनी हांव कितें सांगता तेंच ह्या घरांत जातलें. माय माय कितें जालें बाबा? माय हांव चिंतलां अंजलाक आनी बाबाक घेवन लंडन सेटल जावपाक. कितें? आनी म्हजें कितें बाबा? डोंट वरी माय, तुका फ्रेजर आसा न्हय. आफ्टर ऑल ही इज योर सन. हांवें गुप्ती पासपोर्ट करून आयजूच लंडन वचपाचें चिंतलां. बॉय माय आमी आयजूच लंडन वयता. म्हज्यान तुजें दूख सोसूंक जावचें ना माय. माय म्हाका तुजें बेसांव दी न्हय. लूक थिंगा वच पळोवया. तिजें बेसांव आमकां नाका. देवाचें बेसांव आहा तें पुरो. चल तर अंजला, आमची कॅब येयला आसतली, आमी या. बाबा वचू नाका न्हय. बाबा वचू नाकाय. तू ऑनलाइन है, मैं भी ऑनलाइन हूँ. तू अगर जो फाइन है तो मैं भी यार फाइन हूँ. तेरा स्टेटस अपडेट पढ़ के मैंने देखा, ये लाइन तो तेरी नहीं. तो किधर से तुझे पास? अबे तेरी फ्रेंड लिस्ट तो मेरे से भी लंबी है. कब से तेरी फर्स्ट लैंग्वेज अंग्रेजी है. मेरे चैट का रिप्लाई अब तक दिया नहीं. किस पे लगा पड़ा तू आज भी सुधरा नहीं. फिर भी मैंने लाइक किया तेरे कमेंट पे. मेरे कमेंट का भी समझ अब सेंटिमेंट रे. तू ऑनलाइन है, अरे मैं भी ऑनलाइन हूँ. कोइंसिडेंस नहीं रे, मैं मोबाइल पे ऑल द टाइम हूँ. तू भी ऑनलाइन मैं भी ऑनलाइन, पिंक तो कर जरा तू. फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजी थी पिछले मंथ को, अब जाके एक्सेप्ट किया. तुम ना बड़े झंड हो. स्कूल कॉलेज में तो यू वर सच चंपू, पर फेसबुक ट्विटर में पॉपुलर कैसे बन गया तू? म्यूचुअल फ्रेंड्स है इतने पर किसी को आई डोंट नो. तूने लिया नया हेयर कट, शो 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 शो. फोटोशॉप किया हुआ मैंने तेरा डीपी देखा. अपनी भद्दी प्रोफाइल को तूने क्या मस्त लिपा पोता. अरे तू भी ऑनलाइन मैं भी ऑनलाइन, कहाँ भागेगा बेटा? मेरे भी फेसबुक में फोटोज कितने गंदे हैं. मेरे भी फेसबुक में फोटोज कितने गंदे हैं. छवि छवि सी लग रही हूँ, गालों में जैसे अंडे हैं. नए पिक में तुम भी क्या स्माइल दे रहे हो? क्या गम है इतना जो छुपा रहे हो? एफबी का ये सेटिंग्स कहाँ से चेंज करूँ? फालतू के नोटिफिकेशंस कैसे बंद करूँ? तेरे टाइमलाइन पे और मेरे
सबका चक्कर चालू है, अब तेरा कौन सा कौन है, आज भी सूखे हालत में है या इंटू पिंटू टॉइंग है। पता है चिक्की और चंदपलम का ब्रेकअप हुआ है, गंदू अपने बाप की गड्डी ठुकाया है, जानू के जान को हार्ट अटैक आया है, क्रेडिट कार्ड का फटका ऐसा तगड़ा खाया है, कल्लू ने भी मैरिटल स्टेटस छुपाया है, तेरे जुस्सी अफेयर का न्यूज आया है। तू ऑनलाइन है, मैं भी ऑनलाइन हूँ, मगर तेरी टैगिंग से मैं बड़ी ही परेशान हूँ। तू भी ऑनलाइन, मैं भी ऑनलाइन, अब लाइन पे तो आ तू। अरे देखो ये कौन आया, आइए। दिल करे कि तुझको मैं चप्पल उठा के मारूं, अरे चड्डी बड्डी थे हम, क्या तेरी अभी उतारूं, तूने शादी वादी कर ली, मुझे इनवाइट भेजा नहीं, तुझको ना किया डिलीट तो मेरा नाम तेजा नहीं, बाकी ग्रुप के फ्रेंड्स मेरी पार्टी में आना, ऑल द बॉयज गेट योर गर्ल्स एंड गर्ल्स बॉयज पटा कर लाना, लॉन्ग टाइम नो सी, अबे ईमेल भी करा नहीं, भाभी जी को सीक्रेट्स बता दूं क्या मैं अभी, अब तो सब्सक्राइब कर, मेरा वीडियो लाइक कर, शेयर कर मेरा ये पोस्ट मेरे दोस्त, नहीं तो फोड़ दूंगी कंप्यूटर। अबे तू क्यों ऑफलाइन है, मैं अब भी ऑनलाइन हूँ, ओ तूने ऑफ कर ली चैट, अच्छा क्या समझा हमको झाटू, तू भी ऑनलाइन, मैं भी ऑनलाइन, सब्सक्राइब कर जरा तू, सब्सक्राइब कर ले फ्री में तू। मामा किती झालं बाबा? तू गोरे भाषा जाणार नाही आणि दिसा दिगोचे नाचता म्हणून वय पूण जाला कितें? हा आणि आमचो पात्रिकात गोंया इगोचे बॅटिंग वयता, हांव वचो मामा? वय बाबा, तुझी कशी तीच आमची कशी बाबा. थँक्यू मामा, थँक्यू. अशें जाल्यार हांव म्हज्या तयारेक लागता. बरें. पळय आयज आमी गोंयांत पावले म्हणटूच कसलोच टाइम वेस्ट करिनासतना आमी सायबिणीक भेट दिवपाक या. बरें फादर, एज यू से. मिस म्हणटा तें सदांच गरजेचें. तुमच्या वसल्या तरणाट्यांनी मिसाच्या भेटींत वांटो घेवपाक जाय लोक. सामकें तुजें फादर. लेट्स गो. पुता म्हज्या पुतान पोरचेची सेवा केली, पोरचे पासत आपलो जीव दिलो, तुझ्या आनी म्हज्या पासत तो कुसार मेलो. बाबा, तूं आयज म्हजे सोशी आयला, म्हाका जाय तुवें तुजे पोरचेची सेवा केलेली, जशें म्हज्या पुतान केलां पळय तशें. हांव तुजी माय आनी तूं म्हजो पूत. म्हजी खोशी तीच तुजी खोशी आनी तुजी खोशी तीच म्हजी खोशी. माय मोगाची, तुका जाय जाल्यार हांव तुजी पोरचेची सेवा करतलो. तुजीच खुशी ती म्हजीच खुशी म्हूण हांव मानून घेतलो. आमेन. फादर तूं कसो आसा? आसा बरो, तूं कशें आसा? हांव आसा बरें. फादर हांवें आयकलां तूं कालूच लंडन साकून गोंया आयला म्हणून. वय कालूच आमी लँड जालात. हांव आनी एकलो भुरगो आयला. फादर कशी गेली तुमची ट्रीप तर? हांव लंडनत आसता. लंडनसान हांव कालूच गोंया पावला थोडी विजीट करपाक. फादर तुका कितें सांगू, म्हाका बेसांची खूब गरज आसली, तेका लागून म्हजे एग्जामी चलता ते म्हाका ब्लेसींग मेळ्ळी. वय God bless you my daughter. God bless you. थँक्यू फादर. देवाचे विश्वास दवर. ओके. मामा,
मामा आय हॅव टू गो नाव. प्रेयर करपाचो टायम जालो. मामा आय फील लायक आय एम इन अ सेमिनारी. खूब बरें दिसता म्हाका. मनाक खूब शांती मेळटा. चल मामा फोन दवरता. जेजू म्हज्या बापा, हांव म्हजें हें जिवीत तुका समर्पिता. हांव जेन्ना वादळां सांपडटा तेन्ना म्हाका तुजो आदार दी. जेजू तूं बरे भाशेन जाणा म्हाका कितें बरें आनी कितें वायट तें. म्हाका तुजो आदार दी. आमेन. वेलकम बाबा. आयलो तू? वय मामा. आणि कसो आसा तू? हां आसा बरो मामा. तू कशी आसा? हांव आसा बरी. आनी डाडा? दादा बाबा डाडा? आयलो तू? वय डाडा. आजची ट्रिप खंय गेली? बरी. चल बाबा आता तू भितर वचून मातशें प्रेस जाव. तू ओके, तकलो डाडा. आसतलो न्हय? वय. एक मिनिट. तू गोंया आसलो तेन्ना तुवें म्हाका फोन केल्लो, पण तू कितें सांगूंक सोदतालो तुवें सांगूंक ना. कितें जालें? वय आगो मामा. अंजला तो आतांच गोंयांतल्यान येयला. तेका फ्रेश स्टोरी सांगूंक दी पयलीं. जी प्रश्न मागीर विचार तेका. चल बाबा भितर वचून फ्रेश ओके जाव. डाडा. म्हाका न्हिदों सुसेग ना न्ही म्हूण बसोकूय सुसेग ना. आतां तेका लागून गांव गांवांनी भोंवता. आतां पयलीं कोण आतां आंजलागे वयता. आतां तूं म्हणटा म्हाका हांव आंजलागे कित्याक वयता काय म्हूण. आंजलागे चेडो हो पळय गोंयसान पयलो पळय लंडना येयला. आतां गोंयसान येतकच बरी चेरिसां दोदोल दोस बी मेळटो न्हू तेन्ना तेंगे वयता. पूण पयलीं बरी खबर घेवपाची आनी मागीर तेंगे खावपाक वचपाचें. दीस रात सुसेग खाता. हे आनी बंद तुवें गेल काय? आवय अंजला तुका दिसता आमी गेल्या बरें. ते फेस्त आसता तेंगे थिंगा आमी वयताय रे बाबा. हे कितें बघता रे? कितें बघता? चिकन जोमात हांव अंजला थिंगा वयता. अंजला थिंगा तूं बोक ते काय पातलो घरा थिंगा. इच मारे खातो तू खाता तू खाता तू हात गाड होगी बरें. वयता अंजला थिंगा तू बांदतो बोक तू हांव. ओ अंजल बाय हुंय बोंद गो तू हुंय हा गो तू. इस दे रुकटी दोन वयता का चोर बी भितर सला कित करपा गो? हा हुंय हा गो तू. आगो बंस कशें आसा तू? आगो बरें तू केश हा गो? हांव आसा बरें. पूण राव गो अंजल बाय तू हे दिसान की टुरा बी भोंवता कित गो तू? ना गो बाप गोंयान गेल्लो आयजूच आयला. बाप गोंय गेलोलो मागीर ते साला मग सार टायमिंगाचे येयले हा तुमगे घरा गो. ओ अंजला बाय. अरे शेण मरे. अहो कशें आहा तू? आसा बरें. तू कसो हांव आसा? हा बरो. सगळीं बरीं आहा मुगो? पूण राव रे शेण तू पूण भितर येवंक जाय न्ही रे म्हज्या हाटल्याक. हा सांग तू रॉंग टायमिंगाचे येयलो तू भितर. ए आसूं गो पुरो. तू पयला खाता अंजला बाया. तू केन्ना तुगे सोड्याक तुझे तुगे सोडा धोनमार गो. हा कितें बोगता गो तो म्हाका? आठ तरी घालाय गो त्या खावपाक. तू जाण पळय तो कित्याक भोगता तो भिलो तू कितें गे जेवण तू हायत म्हणून. आवय तुवें बरें हा. तू म्हाका सांग तुमी कित्याक आयलोली हा? गो पयलीं हांव सांगता. तुगे चेड गोंयसान येयलो न्हू गो. वय. आनी फ्रीज बी हा न्हू तुमगेरू? वय आमगेर आसा फ्रीज. आनी फ्रिजीन बी कितें खावपा ना? आसतले कालची कोडी आसा. कालची कोडगे आनी ते सुण्या घाल. कालची कोडगे आनी ते सुण्या घाल. तुझ्या आमच्या सुण्या धोनमार म्हणून गो. हा कितें बोगता गो आमकां? राव रे सोगले पाट मे मत पडो जायना रे मनशानू. मुको लायता मरे ते. तू कित्याक मत पडलो? उगी रावतो थिंगा बसून उगी राव. राव गांजल बाय के गोड गोड ना गो तुमगेरू? साकर आसा. कित गो पत म्हणू? साकर कितको जाण तू साकर मग चाये घाल बरी हिरोय मुदान पी. साकर दित न्ही म्हाका रे. पूण राव गो बाय तेश म्हूण असोत ना गो ते. हांव म्हूण असोत मू तुमगे डेजर्ट हा काय म्हूण. डेझर्ट नको ते डिझर्ट म्हणटा ताका. डिझर्ट नाही ते तुमगे ते पावल इंग्लिश ते आमगे अशी शिकता आमी. अगं बंस सारखे मुड गो ते पोंड दिसोन मोडगो सामको पणजे कित्याक वयत तू? हा आगो अंजला बाय कितें म्हणपाक सोदता बरा? कितें? तुमगे तो बाप पयर गोंय गेल ना. वय. गोंय सोड कितें बीपी दोस बी कितें हाल काय म्हणून जाता ताका सांगलोले हाडपाक पूण तो गडबडून येयलो न्हू सो ताका हाडूंक मेळोन. देव बरो दीस ती तुमकां सगळ्यांक. तू काय दिव फादर? कशी आसा तुमी? आमी आसा बरी. तू कसो आसा? हांव आसा बरो. बनीस आनी शेनोय तुमी काय कितें करतात? आतां खबर येयली न्ही. हा पळय शेजाऱ्यांनी म्हणटा पळय ते शेजाऱ्यांची खबर घेवपाकूच जाय. कारण लंडनाक कोण कोणाची खबर घेयना. सारकें न्हय? होय सारकें बनीस ते दिसा तुका हांवें शिमतोरीन पळयलें. तू थिंगा कितें करतालें? राव रे फादर मातशें मुखार आयको येल ना पत सांगू. तू त्या दिसा शिमतोरींत आसलेलें
कितें कोत्ताले? कितें सांगपा फादर तुका थिंग शिंगतोरी कोण फोन फोडपा नाय न्ही रे तेका तो धाल्याक कॉन्ट्रॅक्ट बायलेन दिला. हे तुवें बरें काम केलें कित्याक आतां बायलांन बीन स्टार्ट करपाक जाय वसली कामां. सारकें तुजें बरें तर अंजला लोक ना तो आता भितर गेला फ्रेश हांव आपोवन हाडटा. लोक बाबा बरी करून बाबा लोक अंजला कितें जालें? पळय फादर आय एल्विस कसो आसा? हांव आसा बरो फादर, तूं कसो आसा? एकदम बरो आसा. यो फादर बसका घे. ना 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 हांव लुकाक मेळपाक आयलोलो. तो भितर आसा ताका आपोवन येता. बरें मागीर कशें आसा तूं? हांव आसा बरी. आनी तुमची सेमिनारीची सगळी कामां कशी चलता? एकदम बरी चलता एकदम बरी चलो चलता. फादर कसो लोक कसो आसा? हांव बरो आसा फादर. हांव एकदम बरो आसा. या बसून घे. ना 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 लोक हांव तुका कितें तरी दिवपाक आयलोलो. कितें फादर? घे हें आनी कितें फादर? बायबल? होय लूक हो जावन आसा बायबल आमचो टूल बॉक्स. जेन्ना आमी वादळान सापडटा तेन्ना हे बायबलाच्यो वळ्यो वाचून आमी आमच्या जिवितान सूख हाडपाक जाय. आनी जेन्ना आमी आमच्या जिवितान सूख हाडटा तेन्ना दूख पयस वता. लोक आतां हांव येता. टेक केअर. मामा दादा म्हाका तुमच्या लागीं कितें तरी उलोवपाक जाय आसलें. कितें जालें बाबा सांग. तुमी सदांच म्हणटाय न्ही म्हजीच कशी तुमची कशी म्हणून. वय बोय बाबा तूं भिये नाका, आमकां सांग बाबा कितें सांगपाक जाय पळय तें. मामा दादा म्हाका एक पाद्री जावपाक जाय. कितें? पाद्री? पाद्री? बाबा हे तूं कितें उलयता? तूं जाणा तूं आमचो एकलोच पूत आनी तूं आमकां सोडून पाद्री जावंक सोदता? बाबा पाद्री म्हणजे जाणा तूं कितले लोक त्या पाद्रीचें नांव विबाडटा आनी त्या पाद्रीच्या खबऱ्यो करता. तूं कितें उलयताय बाबा? होय दादा हांव जाणा पूण जाणा जाव तुका ह्या क्रिस्ती धर्माक हाडपाक आनी मेल्ल्या उपरांत मातयेक लावपाक तो पाद्रीच जाय पडटा. जेन्ना तुका बरें दिसना तूं कामाक वचना पूण जेन्ना एक पाद्रीक बरें दिसना तेका कशेच भाशेन तें मिस करचेंच पडटा. तुज्यान आनी म्हज्यान तें मिस करूंक जायना तेका लागून एक पाद्रीच जाय पडटा. तूं कितेंय सांग आमी तर ना तुका पाद्री जावंक काडपाक. कमॉन मामा ट्राय टू अंडरस्टँड. म्हाका दिसा खंय चिंतना येता हांव म्हजे आपुणे केन्ना स्विकार करतलो. आपोणे आय डोंट वांट टू डिस्कस एनीथिंग एल्स. लूक गो टू युअर रूम नाव. एकटोच चेडो हांव म्हाजो मामा दाडाचो कितल्या म्हूण सोंसतलो. कितल्या म्हूण सोंसतलो. मामा दाडा तुवें म्हाका अशें कित्याक केलें. अरे ताका कितें जाला? कोण काय तो? बाबा बाबा तू बाबा तूच न्हय तो गोंयांत फादर जेरेमिया बाजून आसतो तो. बाबा हो तुझं एसाक कितें जाला? कितें तूं कांयच बाबा तू अशें कित्याक म्हणटाय? जाला कितें? आतां हांव कितें करतली? कसो म्हणटा का आतां करतली? आतां चलला लंडना. बाबा बाबा तू फादर जेरेमियाक मेळटलो. आतां तो तुका आदार करतलो. एक काम कर टेन्शन घेयनाका. घरा वच तुजे कपडे बदल आनी इगोशेन वच आनी फादर जेरेमियाक मेळ. होय तोच म्हाका सामको रस्तो दाखयतो. उठ बाबा उठ सुसेगाद. चल यो बाबा. लूक कितें जालें? सारकोच घामेला कसो. फादर म्हाका तुज्या लागीं कितें तरी उलोवपाक जाय आसलें. म्हजे लागीं उलोवपाक कितें जालें लोक सांग. फादर म्हाका एक आपावणें आयला. आय वॉन्ट टू बिकम इम्प्रेस्ड. जेन्ना आमी दोगी जाणां प्रायवेट मिस केलेलें तेन्ना सायबीण माय म्हजे लागीं उलयल्ली आनी ही खबर हांवें म्हाज्या मामाक धाडपाक सांगली. ती म्हाका धाडपाक सोदली. 4 दीस जाले तकली सामकीच बेजार जाल्या. पयलो देवाक तूं जाय जाल्यार
देव तुका आपयतलो. ही विल शुअरली कॉल यू. तुवें फकत प्रेयर करपाक जाय. And I think at this point of time you need to be close to James. कारण तुका भाव आनी भयण ना आनी जेम्साक तू आपलो खरो भाव म्हूण मान घेता. म्हणटोच I think you need to spend time with him. आनी पळय, आता तुवें कसलीच घाबरपाची गरज ना. ह्या टायमार तुवें फकत प्रेयर करपाक जाय. पेगड्याची चाकरी करपाक आनी देवाची सेवा करपाक केन्नाच विसर नाका. बरें फादर, तूं सांगता तशेंच हांव करता. God bless you, my son. I will pray for you. लूक, जेम्स इकोटीला आयलो आणि सगळं कितेंच कोण दिसता. अरे कितें रे सांग तुका. डेली प्रो पूण म्हाका मातशें दिसता तूं एक काजो जावंक जाय म्हणून. शटा, अरे फोकाणा करतालो. पळय बाबा, समज हांव पाद्री जालो जाल्यार तुका कितलो गोर. आख्खो गांवचो लोक तुका बरे भाशेन पाचारतलो. वय जाणा हांव. पूण तुजे मम्मीन धाडिचें कितें? तांकां कोण पळयतलो? जेम्स, म्हाका एक उपकार करतलो. आनी कसलो उपकार तो? आयज सोन म्हजी माय आनी पाय तुजी आनी हांव एक पाद्री. आय डोंट गेट यू ब्रो. म्हणजे हांव सेमिनारीक शिकोवंक वेतलो. आय वॉन्ट टू टेक केअर ऑफ माय पेरंट्स. बरें, तूं म्हणटा पळय तोहेंच जातलें. विल रियली मिस यू. पूण आनीक पाटी चिंतून पळय. बाबा म्हज्या, हें जावन आसा एक देवाचें आपोवणी. देवाक जाय तशें आमी करपाक जाय. त्याच कारण ताणें आमकां ह्या संवसारांत हाडला, ताजी दिल्लेल्या वस्तूची सेवा करपाक. सारकें न्ही? पळय सारकेंच. देखून बाबा, हांव येता. तूं बरें करून राव. हांवें मामाक धाडाक आजून सांगप ना म्हूण फाटीं तिणें म्हाका खबर आसा की हांव बेंगलोरची सेमिनारीक शिकप वता म्हणून. आनी खरें जेराम्यान इसाल्ल्या ताका सांगो न्हू. पळय ताका सांग, हांव एक चीट बरोवन दवरतलो. हां, हांव एक मामा धाडाक चीट बरोवन दवरतलो. बाबा, टेक केअर. ओके तर चल या आतां. कितले फावटी फोन केलो, एक पासून फोन घेवना. खंय पावला काय वो? हे आनी कितें? चीट? ही आनी चीट कोणाची? मामा आनी दादा, तुमी ही चीट वाचून खूब दुखी जातली. पूण मामा, म्हाका हें करचेंच पडलें कारण म्हाका देवाचे आनी तेजे पुरजेची मोग चड. हांव बेंगलोरच्या सेमिनारीक पाद्रेची शिकोवप करूंक आयलां. हांव बाबा जेम्साक तुमची खबर घेवपाक सांगलां. फादर जेरेमायक म्हजो आरेकाद दी. आनी हांवें अशें केलां म्हूण म्हाका गुन्या बोगस. तुमचो मोगाचो पूत लूक. हांव एल्विसाक फोन करते. हॅलो एल्विस, आमचो बाबा. कोण आहा तेरा कोणे? बाबा, कोण आसा तूं? आसा बरो कसो आसा? बरो. आनी अकस्मात सो? आनी 2 म्हयन्यांनी म्हजें ऑर्डिनेशन आसा आनी म्हाका फायनली पाद्री म्हूण नांव मेळटलें. आनी मामा दादा, हांव तेचे बेसांक मेळपाक आयलां. आंटी, बाबा, मामा, तू कसो आसा हांव आसा बाबा? बरी. तूं कशी आसाय? हांव आसा बरी. आनी दादा? बाबा, म्हज्या पुता, दादा, कसो आसाय तूं? हांव आसा बरो. खूब मिस केला तुका. तुकाय बी पुता. गॉड ब्लेस यू पुता. मामा आनी दादा, आनी 2 म्हयन्यांनी म्हजें ऑर्डिनेशन आसा आनी म्हाका फायनली पाद्री म्हणून नांव मेळटलें. वय बाबा, आयज आमकां गमत आयलें. तुका पाद्री जावपाची कितली इच्छा आसली पळय ती. आमी तयार आसा तुका आमच्या बेसांक दिवपाक. वय बाबा, आमी चुकली बाबा, आमी चुकली. दादा, म्हाका बेसांक दी. पाद्रीपण जावन आसा एक देवाचें आपोवणें. पाद्रीपण जावन आसा एक देवाचें देणें. हांव सगळ्या मायक पायक लागीं मागतां
समज तुमच्या भुरग्यांक कोणे आसा जाल्यार तांकां सांगात दिवचें आनी तांकां मोगान धाडचें आनी सगळ्या भुरग्यां लागीं मागता तुमी स्विकार करपाक जाय देवाचें आपोणे. मोगाच्या पाण्यात तुझ्या मोजो गोटेर आसा सोमरोपतेची तुझ्या न्हूच आसा तुझ्या सावलेची आस तुझ्या गुणांचो वास म्हाका तुजेशी ओडून नाटा तूं नीट खामो मोजो तुझ्या देरादार जोडटा चड वाऱ्यान सोडूय मुळा गोट म्हाका रोवता सोरोना आवडा जोता मोज्या कांजान खूट मोजी मुळा शितीदान हांव मोची पावला घाता कित्याक आसा खूट मोजी मुळा ना 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 गोट आसा मोजी मुळा ना 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 गोट आसा मोजी मुळा. Dita'i soglen kagan Boi dek zatai tu maka Asleru'i orunyan Podaci zor tu maka Ekto nai sangata tu asai Urzodu surya tu mozo Jivit fula panani bot